आज आमकां हर एकल्याक जेजू एक आपोवणी दिता, एक इन्विटेशन दिता. कसलें इन्विटेशन, कसलें आपोवणें? सर्गा राज्यांत भितर सरूंक. जर तुका सर्गा राज्यांत भितर सरूंक तूं आशेताय तर सुमी आज आमकां आपोवणी दिता, एक इन्विटेशन दिता. आनी कितें करूंक जाय? जर हांव सर्गा राज्यांत भितर सरूंक खुशी भरता तर सुमी म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्पर देवाचो मोग कर. हे सादिकी आमच्यान. आमच्या जिवितांत जर आमी पळयलें तर आमच्याच भुरग्यांचो, आमच्याच चड मोगाच्या मनशांचो आमकां संपूर्ण रितीन मोग करूंक आमकां कळस जाता. तर नादिसत्या देवाचो सगळ्या म्हज्या काळजान, आत्म्यान, बळान आनी सक्तेन हांव संपूर्ण रितीन म्हज्या देवाचो मोग करूंक हांव शकतलो गी. साध्य गी. सादी ना तर हांव सर्गा राज्यांत भितर सरूंक शकचो ना. पूण आपोवणें आसा आमकां मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी देवाचो संपूर्ण रितीन मोग करून आनी ताच्या मारिफात आमी सर्गा राज्यांत भितर सरूंक. सगळ्या तुज्या काळजान कशें देवाचो मोग करचो. तुज्या काळजांत जर देवाक चड श्रेश्ठ आनी पयलो स्थान दिताय तर कधी जावन तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. तशें म्हळ्यार देवाचो खरो अनुभव तुज्या जिवितांत जाला तर आनी त्या अनुभवांत तुजें सालतें जिवीत देवाच्या त्या अनुभवांत, देवाच्या त्या प्रेरणांत तूं जियेशी तर, म्हणजे देवाचे उपादेश पाळन, देवाच्या उतरां प्रमाणे तूं जियेताय तर खंडी जावन देवाच्या राज्यांतावन तूं पयस नाय. सगळ्या तुज्या आत्म्यान, आत्मो आमकां कशें आमचें हे जिवीत जियेचय म्हणल्यार प्रेरण दिता. खंयच्या रितीन आमी आमचें जिवीत जियेचय म्हणल्यार प्रेरण आमकां आत्मो दिता. पूण खंयच्या आत्म्याच्या प्रेरणाखाला आमी जियेता? मनशा सैमाच्या आत्म्यान गी, या देवाच्या त्या प्रेरक आत्म्याच्या बळान, ह्या प्रेरणान आमी आमचें जिवीत जियेता गी. ते आमी आज आमकांच विचार करूंक जाय. सांत पावलू गालातकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5:19 वळींत हांव अशें म्हणटा, मनशा सैमाच्या प्रेरणान आमी जर आमचें जिवीत जियेलां तर आमी कितें करूंक शकता? तो अशें म्हणटा, व्यभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, बोंब्या पुजा, माठ. आमच्या जिवितांत आमी चेक करया. व्यभिचार, अनिश्कळपण, बोंब्या पुजा, पोसडेपण, माठ, हे सगळे मनशा सैमाच्या प्रेरणान आमी करूंक शकता. आमी जायतीं जाणां आसा, आमी आमच्या मोतीन दिस चिंतूंक पुरो हें सगळें हांव करिना तर हांव खंडीत जावन देवाच्या राज्यांत लागीं पावलां म्हणयेत ह्या म्हणून हांव चिंता जावं पुरो. पूण सांत पावलू मुंदर सुंत अशें म्हणटा, मनशा सैमाच्या सैमान हांव कितें करूंक शकता? दुस्मनकाय, झगडी, कोण झगड नासतना रावची मनशां आसात हांगा, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनभेद म्हणजे पार्शालिटी, हे सर्व मनशा सैमाच्या प्रेरणान आमी करता. तर सर्गा राज्यांत भितर सरूंक कितलीं जाणां आमी तयार आसा?
कोण आमचे मध्ये ते सगळे सोडया, व्याभिचार ते फरक सोडया, पण राग मोसर दुस्मान काय झगडे कोण आमी करिना. कोणी जाल्यार आसात की हर एकलो आमी ह्या पातकांत आमी पडटा. आनी ही पातकां आमी करता कित्याक म्हळ्यार मनशा सैमाच्या प्रेरणान आमी करता. ते देखून सांत पाऊल म्हणटा मनशा सैमाच्या प्रेरणान केल्ले वरवीं आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी आमचें जिवीत जियेना. सर आमी पवित्र आत्म्याच्या जिवीत प्रेरण आमी आमचें जिवीत जियेता तर आमी कितें करूंक शकता. सांत पाऊल गलतकारांक पयलेल्या पत्रांत त्याच मुखारसून म्हणटा मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भळेपण स्वास आसा गे आमचें थंय. संतोष समाधान सोंसणीकाय बळेपण भोगसाणे स्वाधमन विश्वासीपण बरेपण आमच्या जिवितांत आसा काय. फकत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हे सगळें आमच्या जिवितांत जावंक शकता. जर हांव म्हज्या सगळ्या आत्म्यान सर्वेस्पर देवाचो मोग करूंक शकता तर हे सगळें म्हज्या जिवितांत येवंक शकता. नातर जे कितें आमी पयलें सांगलें मनशा सैमाच्या प्रेरणान आमी कितें करूंक शकता तें सगळें आमच्या जिवितांत येता जावंक पुरो. उपरांत जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या बळान सगळ्या तुज्या सक्तेन जावं पुरो म्हजें तें आसा ताळेंतां म्हजी सामर्थी हांव देवाच्या नांवाक ते उपयोग दिताकय ह्या म्हज्याच व्हडपणाक म्हज्याच बऱ्यापणाक हांवें आज विचार करूंक जाय. सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या बळान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. जर म्हजें जिवीत हांवें आज चॅक केलें तर हांव सर्गींच्या राजा लागीं पावलां गी पयस आसा की या मस्त पयस आसा. आपोवणें आसा म्हाका आनी तुका सर्गींच्या राजांत भितर सरूंक. आनी हे आमच्या सालत्या जिवितांत कशें करी जाय खंयच्या रितीन म्हज्या जिवितांत हांवें जियोंक जाय म्हळें जेजू परतान सांगता. कशें तुवें तुजो मोग केल्ले बरे तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. पाद्रेपान सुरवातेच्या उतरार म्हणला आमी हे दोनी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ते विंगड विंगड करूंक जायना. जो मनीस देवाचो मोग संपूर्ण रितीन करता तो खंडीत जावन पेल्याचो मोग संपूर्ण रितीन करूंक शकता. त्या भावनांनी पयलीं न्हू हांवें आज एक विंसवण करूंक जाय एक चॉयस करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा. कित्याक जेजूनच म्हळा देवाचें राज आमचे भितर आसा. ते त्या प्रेरक आत्म्याच्या प्रेरणान आमी देवाचो मोग चड आनी चड करूंक आमी शकता. पूण पेल्याचो मोग करूंक एक विंसवणी एक चॉयस. कित्याक आमी आमच्या जिवीत ह्या आमचे सालते जिवीत आमी जियेत आसतना संवसारी जिवीत आमी जियेत आसतना नाना रितीचे मनीस आमके मेळटात. ते जावन आसात म्हजो पेलो ते मनीस जावन आसात म्हजे पेले आनी त्या नाना रितीच्या मनशां मदें हांवें तांचो त्या वखदां त्या वेळार मोग करूंक हांवें एक निर्धार घेवंक जाय. म्हणजे पळया आमी कुटुंबा जिवीत जियेत आसतना संपुरो जायते इराराय करचो एकलो मनीस आसा. जायतो राग येवचो एकलो मनीस आसा आमच्या कुटुंबांत. जायते कश्ट दिवचो एकलो मनीस आसा. आनी त्या समयार हांवें त्या मनशाचो मोग करचो या ना मोग करचो मोग करचो की या द्वेश करचो तो निर्धार हांवें घेवंक जाय. ते देखून पेल्याचो मोग करचो मोगाच्या भावनेन पयलीं न्हू हांवें करचें एक चॉयस. हांवें करचो एक निर्धार त्या मनशाचो त्या वेळार मोग करचो या द्वेश करचो. मोग करचो या ताका डोंट केअर हांव ताका केअर करना म्हाका कांयच पडोवंक वचना त्या मनशाची ते हांवें निर्धार घेवंक जाय. ते देखून मोगाच्या भावनेन पयलीं न्हू जेजूचे आपोवणें जावन आसा. हांवें म्हज्या पेल्याचो आनी म्हजो पेलो कोण म्हणून जेजून आमकां संक्षिप्त रितीन सांगला.
हर एकलो मनीस जो म्हज्या सांगाता आसा, म्हजे बगलेक आसा, म्हज्या मुखार आसा, तो म्हजो पेलो जावन आसा. त्या मनशाचो संपूर्ण रितीन खंयच्या सन्निवेशांती, खंयच्या वेळारी, खंयच्या संदर्भारी हांवें संपूर्ण रितीन मोग करूंक जेजू आमकां आपोवणी दिता. तेन्ना मात्र हांवें जर म्हज्या देवाचो सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन, सगळ्या म्हज्या बळान संपूर्ण रितीन मोग करून म्हज्या पेल्याचोय त्याच रितीन संपूर्ण रितीन मोग केलो तर हांव स्वर्ग राज्याच्या लागींच पावलां म्हणयत. तर पळया आमचें जिवीत खंयसर आसा. हें जिवीत जावं पुरो जायतीं जाणां आमी जायतीं वर्सां आमचें जिवीत आमी जियेलां आनी कितलीं वर्सां आमी जियेतां तें आमी नेनां. पूण ह्या वेळार आयच्या दिसा ह्या समयार हांव सर्गींच्या राज्यांतावन कितलो पयस आसा तें हांवें आज पळोवंक जाय. म्हज्या अंतस्करांत, म्हज्या जिवितांत एक नदर घालून हांवें पळोवंक जाय खंयसर हांव पावलां. देवाच्या राज्यांत वचूंक खंयसर हांव पावलां. अर्द्या वाटेर, कालद्या वाटेर या लागशीन या तें हांवें निर्धार घेवंक जाय. भाव भयणीनो, वेळ चड ना, म्हाका आनी तुका वेळ चड ना, पूण तो आसलो वेळ देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान संपूर्ण रितीन खर्सूंक, देवाचो आनी पेल्याचो संपूर्ण रितीन मोग करून आमी आमच्या जिवितांत त्या सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. देवाचे ह्या जेजूचे आपोवणे आमी मानून घेवया. देवाच्या त्या उतराक आमी मान दिवन आमचें हें सालतें जिवीत देवाक मानता तसलें, देवाचो संपूर्ण रितीन मोग करून आनी पेल्याचो संपूर्ण रितीन मोग करूंक तसो देव आनी तसो जेजू आमचो सोडवणदार आमकां कृपेन भरून, तसो पवित्र आत्मा आमकां ताच्या प्रेरणान ताची कृत्यां आमच्या जिवितांत करूंक आमकां कृपेन भरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया.